एक धावपळीचो म्हयनो ह्या धड्याच्या पहिल्या भागात आम्ही सवण्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या घोटेरांविषयी शिकली. ह्या धड्याच्या दुसऱ्या भागात आयज आम्ही सवण्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या चोंचीविषयी आणि पायांविषयी जाणून घेऊया. तुम्ही सवण्यांक पयलाच आसतले तांकां हात आसनात. ती आपल्या चोंचीच्या आणि पायांच्या आदारान वेगळ्या वेगळ्या तरेचे खोटेर बांदतात. सवण्यांक तांच्या खाणांच्या संवयी प्रमाण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो चोंची असतात. घोण, गिधाड अशा कांय सवण्यांची चोंच घट्ट आनी धारेची असता, जी तांकां मांस पिंजून खावपाक उपेगी पडटा. मेस्त, ठुकठुको अशा कांय सवण्यांची चोंच घट्ट आनी तोकाळ असता, जी तांकां लाकडाच्या खोडांत बुराक करपाक उपेगी पडटा. सूर्य सुकण्या सारक्या सवण्यांची चोंच लांब, बारीक आनी तोकाळ असता, जी तांकां फुलांतले म्होंव चोखपाक उपेगी पडटा. बदक, हंस ह्या सारक्या सवण्यांची चोंच रुंद आनी सपाट असता, जी तांकां मातयेंतले आनी उथळ उदकांतले जीव सोदून काडपाक उपेगी पडटा. चिमणी, पारवो, मोर ह्या सारक्या सवण्यांची चोंच ल्हान, घट्ट आनी तोकाळ असता, जी तांकां बियो फोडून कुडके करपाक उपेगी पडटा. कावळो, मडवळ अशा कांय सवण्यांची चोंच व्हडली आनी घट असता, जी तांकां जायत्या तरांचे खाण कापून खावपाक उपेगी पडटा. शेतबकें, किरकिरो अशा कांय सवण्यांची चोंच लांब, रुंद आनी तोकाळ असता. तर अशा तरेन वेगळ्या वेगळ्या सवण्यांच्यो चोंची वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो असतात. जश्यो सवण्यांच्यो चोंची वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो असतात, तशेंच तांचे पांय वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे असतात. तर सवण्यांक तांच्या गरजे प्रमाण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे पांय असतात. बदक, हंस, हांयसां ह्या सवण्यांचे पांय अशा प्रकारचे असतात, जे तांकां उदकांत पेंवपाक मजत करतात. कावळो, पारवो, चिमणी, कीर, साळोरी ह्या सवण्यांचे पांय अशा प्रकारचे असतात, जे तांकां झाडाच्यो खांद्यो धरपाक मजत करतात. घोण, गिधाड ह्या सवण्यांचे पांय अशा प्रकारचे असतात, जे तांकां आपले सावज धरपाक मजत करतात. मेस्त सारक्या सवण्यांचे पांय अशा प्रकारचे असतात, जे तांकां झाडार चडपाक मजत करतात. शहामृग सारक्या सवण्यांचे पांय अशा प्रकारचे असतात, जे तांकां जमनीर चलपाक मजत करतात. तर अशा तरेन वेगळ्या वेगळ्या सवण्यांक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे पांय असतात. सवण्यांक दांत आसनात, ती आपल्या चोंचीच्या आदारान अन्न बारीक करून खातात. पूण जनावरांक दांत असतात. वेगळ्या वेगळ्या जनावरांक वेगळ्या वेगळ्या तरेचे दांत असतात. गायांक मुखार मोठवे दांत तण कापपा खातीर असतात. कुशीचे दांत व्हडले आनी चेपटे तणांची रवंथ करपा खातीर असतात. माजराक
मांस पिचपाक आणि कापपाक खर दात असतात. सोरपांक धारेचे वांकडे दात असतात, पूण ते आपले सावज तोंडात घोळयनात. सोरोप सदांच आपले खाण तशा तशें गिळटा. चानयेचे फुडले दात आयुश्यभर वाडत रावतात. दात चड लांब जावचे न्हय म्हूण ताका कितें तरी चाबडायत रावचें पडटा. तर आयज आमी शिकलीं सवण्यांक तांच्या खाणांच्या संवयी प्रमाण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो चोंची असतात. सवण्यांक तांच्या गरजे प्रमाण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे पाय असतात. वेगळ्या वेगळ्या जनावरांक वेगळ्या वेगळ्या तरेचे दात असतात.